पूण भागी दिश्ट असलेले तुमचे डोळे, ऐकूंक शकत असलेले तुमचे कान म्हळ्यार उतरांनी आमचे चालते भाशेंत वापरच्या गम्मत वा दाबाज्याचो संतोष परगट जाता. दिश्ट डोळे, आयकप कान असली उतरां प्रावाद्याच्या तोंडांतल्यान वळची उतरां. इजायाच्या 6व्या अध्यायांत देवान इजायाक एका दर्शनांत प्रावादी मिसावाक आपयल्ल्या तक्षण देवान ताका कळीत केल्लीं उतरांच वापरन माथेवांतलो जेजू आज आपल्या शिसांक शिकयता. देवाचो ताळो आयकूंक इन्कार करून देवाचो सल्लो वाऱ्याक धरिल्ल्या लोकांक देव इजाया मुखांतर चेतावणी दिता आनी येवंकासची अनाहुतां विवरिता. इजायाच्या उतरांनी दैवीक शीण निशेता. इजायान सांगलेली आध्यात्मिक कुरडेपणाची आनी भेरेपणाची चालस जेजून आपणाचेर बावार्थ दवरिनासलेल्यांत देखली. आपणाचेर बावार्थ दवरून जिवची सर्गी राजाची साक्षी आनी वांटेली म्हणून दामून सांगच्याक जेजून इजायाचो उल्लेख आनी ओपारींचो वापर केलो. अविश्वासियांची दाड्डी जाल्लीं काळजां, धांपन पडिल्ले दोळे आनी दाट जाल्ले कान महान प्रवादी जेजू जागृत करता आनी विश्वासी जिविताक सर्वांक आपयता.